गुड मॉर्निंग. आज आम्ही ब्रह्मागड दोन चमकूचा सूर केला. ओटूची 84 घाट असं. सो आम्ही आता फर्स्ट घाट वता असती. फर्स्ट घाट वता असती त्याची नाव आदिकेशव घाट म्हणून. त्या वरुणा नदी तीरार असतं. हांगाच लास्ट घाट असी घाट. वाराणसी म्हणून नाव येवचे. वरुणा आणि असी मध्ये असेल जाग वाराणसी म्हणून येवचे. विंगड नाव वाराणसी का आनंदवन म्हणून एक कलर म्हणता असल्याची. 1 घंटा स चमकुचक मला घाटा दखून अशी चमकता वच्चे. प्रति एक घाटाचे थोडे क्लिप दाखवतात. गाय घाटात दसतात आम्ही. समोर असे सपू तुम्ही घाटा चमकून वता असला रे अशी बोटा वतात म्हणून निघून येतात. वैरी रोड तो ट्रेन वतस. वचका वे लंडन बस सांगतो. आवत नमो घाट पावली. मस्त चंद ये घाट स्पेशली. नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट घाट वचून पडो का आम्ही ऑलमोस्ट फर्स्ट घाटाक पावता ती आदिकेशव घाटाक. मस्त डेव्हलपमेंट जाला म्हळ्यार आनीक टुरिजम पुरो करूंक मस्त प्लॅनस म्हणके आसा. वॉटर स्पोर्ट्स पुरो ते पुरो बोर्ड आसा. सूर जाय न्ही आनी सूर जावका म्हणके आसा. बिल्डिंग्स पुरो ते कन्स्ट्रक्शन समोर पळोवंक जाल्यार चमकून येवका म्हळ्यार ब्रेक काणो आयला जाल्यार नाल्यार बोटार आयल्यार तितले चंदाय दिशेश ना म्हणके आसा. फुल झाड पुरो वयला आनी ह्या पुरा नेक्स्ट विजीट येताना फुल रूख जातकी म्हणून. आदिकेशव घाटा पावली ती फर्स्ट घाट. ताजे मागशे अशें देवस्थान आसा. विष्णु मूर्ति श्री आदिकेशव. भगवान की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है. ये काशी का फर्स्ट घाट है जहाँ पे गंगा नदी वरुणा नदी का संगम हुआ है. भगवान विष्णु जी काशी में फर्स्ट है. सेकंड शिव है जो काशी विश्वनाथ. आदिकेशव घाटा दखून रिटर्न ब्रह्मघाटा वचाक वापस 1 घंटा लागता. तशी 1 जायत येयले. तशी बोटार वचा म्हणल्यार एकता आसा ती 900 हे हँड बोट चर्ची कोण ओणी करून 900 हाडलेले तर तशी वता आसा ती. आमी जावन चमकलें देवस्थान आदिकेशव देवस्थान. ते मागशी वरुणा दिसता. आमी आतां बैसून वचचे बोटाक 30 वर्स जाली खंय आनी आतां सोडतलो आतां सांज दुखून हेंच कामार आसा. पळय समो कष्ट म्हणके विघ्नेशान ट्राय केला. कयाकिंग पुरे बरी 3 किलो भितर चलता. ते आमकां सिंपल अशी दिसता बट ह्या तितलें सिंपल ना. आतां ताण सोडतना आमकां सुलाभशें दिसता बट सुलाभ ना म्हणके. आजी चिके सूर्य दिसता चिके म्हळ्यार तितली शी ना वत आयले दुखून. सो कॅप पुरो कसं नाही घालली. कॅप घाल्यार शाक येता. आणि एक बोट राईड तुम्ही करू कशीची. आता आम्ही फर्स्ट घाट आसा ते फर्स्ट घाट दुखून ब्रह्मा घाट ते वता आसा. नमो घाट व्यू फ्रॉम द बोट. हे बोटां तांकां हांगा CNG बरोबरची जागो. फर्स्ट वर्ल्ड फ्लोटिंग CNG स्टेशन खंय पोंतास उदकांत. हांगचे के चड कन्स्ट्रक्शन केलां. आमी आतां ब्रिजा अडी दखून वता आसा ती. खंय जो ट्रेन आयला रे गोविंदा ओपन आसा तो गो. ॲम्ब्युलन्स पुरो आसा उदकांत. आनी हे राजघाट. हे पंच अग्नि अखाडा घाट. हे राणे घाटांत एक महल आसा. हे एक राणीनी सोण दिलेल खंय ब्राह्मणाक आनी ती तिगेल गांवाची मुखारी. आनी कसं म्हळ्यार CNG टायप बोट आसता बट ताजे बदलाची हें बेस्ट अशें दिसता. म्हळ्यार हें आराम हुगूर वता. शब्द चड ना उदका शब्द मात्र. तान तुजे एकदम ताजे ते मोटरा शब्द आसता.
खुशीर वचुका आनंदारी टाइम काढ वचुका म्हणत जाल्यार ह्याच बेश्टेर म्हळ्यार सीएनजी बोट उग्गी वता उग्गी जाता तुगेले रायड आनी ताका मोल चड आसता ಸ್ವಲ್ಪ बार्गेन केल्यार हँड बोटाक मोल उणें करता हँड बोटाच्या आस्वादान विंगडाची सीएनजी बोटां म्हाका ते मेळटा म्हणके दिसनात म्हळ्यार ते उग्गी वता भट्टनी वता तिरवत गेल्या घाट जर्नी हे ड्रॉंग म्हणपाक शी ताका एक बालशे आसा दोनी वी आमगेल गांवांत एक दोनी दिसता बट हांगा भरपूर आसा तेलियानाला घाट भयंकर कश्ट आसा नांव ये गोला घाट गाय घाट हे लाल घाटा सायडाची सितला घाट आसा हाजे नेक्स्ट अशे ब्रह्मघाट पावली आमी कसं की जोर शींग येतस आजी ताका च्या पिवन येवया म्हूण आसा लगीचे मस्त च्या मेळटा ते कुल्लड मत्तीचे ग्लासांत च्या मेळटा लायक रुची आसता पिवन येवया